हडफड्या बर्च बाय रोमिओलियन क्लबात उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथरा या दोगांय भावांक गोंय पुलिशेन दिल्लीत ताब्यात घेतले। ह्या दोगांय भावांक थायलंड सरकारान हस्तांतरण केल्या। तांकां ट्रांझिट रिमांडा खातीर न्यायालयात हजर करतले। उपरांत गोंय पुलीस लुथरा भावांक गोंयांत हाडटले अशें कळटा। गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 12 जानेवारी सावन सुरू जातले। गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी गोंय विधानसभेचे 8वें अधिवेशन आपयलां। देखून 12 ते 16 जानेवारी अशे 5 दीस हे शियाळी अधिवेशन चलतले। हे विशीं परिपत्रक जारी केलां। राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाची सुरवात जातली। SIR अंतर्गत आता मेरेन 10,84,000 मतदारांची नावां नोंद आसात। तशेंच 1,42,000 मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान वगळ्यात अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिली। काणकोण तलपण सावन नुस्तेमारी करपाक गेल्ले 4 नुस्तेकारांचो सोद घेवपाक नुस्तेमारी खात्याक येस आयले। नुस्तेमारी करून घरा येतना बोटीचे इंधन सोंपिल्ल्यान बोटी सयत ते 4 जाण अंकोला दर्याचे हद्दीत आडकून उरिल्ले। सोमारा तळपण जेटी वयल्यान ते नुस्तेमारी करपाक गेल्ले नुस्तेकार बेपत्ता जाल्ल्यान तिडकल्ल्या थळाव्यांनी 4 वरां कारवाय महामार्ग आडोवन दवरिल्लो। गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदाची वेंचणूक निमण्या वेळार फुडें धुकल्ल्यान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे आनी NSUIचे वांगडी बेजारले। तांच्यांनी गोंय विद्यापीठा भायर वचून आंदोलन केलें। आमचे जैत निश्चित आशिल्ले पूण 15 मिनटां आदींच वेंचणूक रद्द फुडें धुकल्ली। वेंचणूक फुडें धुकलच्या ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपा खातीर NSUI उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशी शिटकावणी NSUIचे अध्यक्ष नौशाद चौधरी हांणी दिल्या। मुंगूल गँग वॉर प्रकरणातल्या 13 आरोपींक मडगावच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला।
गँग वॉर प्रकरणातल्या 13 जाणांनी जामिना खातीर अर्ज केल्लो. मंगळारा हे विशीं सुनावणी जाली. फाटल्या 12 ऑगस्टाक कोलवा मुंगूल वाठारांत कोयतो, दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो जाल्लो. करंजायच्या मॉडेल्स कन्स्ट्रक्शनाचो धनी पीटर वाझ हाच्या घरा सयत कार्यालयाचेर ईडीन धाड घाली. मंगळार सकाळ सावन ताच्या कार्यालयाची तशेंच घराची झडटी सुरू आशिल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणा वयल्यान ईडीन ही कारवाय केल्या. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर कांय समाज वावुरप्यांनी एकठांय येवन भाजपाचेर खर टिका केल्या. भाजप हेर पक्षांतल्या आमदारांक पक्षांत घेवन कितलींशींच वर्सां जालीं गोंयचेर राज्य करता अशें समाज वावुरप्यांचें म्हणणें. भाजप सरकारा खाला राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या, समाजात फूट दिसून येता अशे आरोप तांच्यांनी केल्या. मजगतीं जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत गोंयकारांनी भाजपाक तेंको दिवचो काय ना असो प्रस्नूय समाज वावुरप्यांनी केला. गोंय साक्षरतेच्या मळार देशांत पयल्या क्रमांकाचेर पावला. गोंयचो साक्षरता दर सध्या 99.72% आसा. 2023 ते 2024 ह्या काळात गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयल्या. वास्कोच्या भाज्जेच्या मार्केटात रस्त्याचेर विक्रेत्यांनी केल्ले अतिक्रमण पालिकेन काडून उडयले. दुकानाच्या मुखार धवी लायन मारून दिली. तांच्यो भाज्जेच्यो ट्रे धव्या लायनी भितर दवरपाचे निर्देश दिले. तशेंच पालिकेन घाल्ले नेम मोडले जाल्यार संबंदीत विक्रेत्यांचेर खर कारवाय जातली असो इशारो मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिलो. मंगळारा भाज्जेच्या मार्केटाची पळोवणी केले उपरांत नगराध्यक्ष उलयलो.
मंगळारा फांतोडेर उत्तर प्रदेशच्या यमुना एक्सप्रेसवेचेर दाट धुके पडिल्ल्यान अपघात घडलो. पयले म्हायती प्रमाण बरेंच धुके पडिल्ल्यान मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. देखून सावार गाडयांचे अपघात जाले. एका बसीकूय उजो लागिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत 4 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 25 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां सध्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात. मंगळारा सकाळी आग्रा लखनौ एक्सप्रेसवेचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 4 जाणांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दाट धुके पडिल्ल्यान मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्लें. एक वेगान येवपी फॉर्च्युनर गाडी उमटली. गाडीचो टायर फुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो अशें कळटा. मंगळारा हरियाणाच्या गुरुग्राम वाठारांत हतकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो आटोपांत हाडलो. उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण कोणाकूच दुखापत जावना. दिल्लीत सध्या दाट धुक्यासयत कुलकुल्याची थंडी पडिल्ली आसतनाच भरपूर प्रमाणात हवा प्रदूषण दिसून आयलें. तशेंच थोड्या वाठारांनी AQI लेवल चड आशिल्लो. ह्या प्रदूषणाचो फटको येरादारीचेर बसलो. भलायकेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून थळाव्यांनी भायर सरतना मास्क घालून फिरचें अशें आवाहन केलां. श्रीनगरच्या दाल लेक लागसार बरीच थंडी पडिल्ली. इतली थंडी आसून लेगीत हे एक व्हड आकर्षित थळ आशिल्ल्यान जायते पर्यटक हांगा आयिल्ले. ह्या सुवाते वयलें वातावरण थंड आशिल्ल्यान जायते पर्यटक हांगा येवपाक पळयतात.
दिल्ली पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय सायबर फटवणूक प्रकरणात एका टोळयेक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या टोळयेक खंय लोकांक सुमार 50 करोडाचो कंडो घाला. ह्या टोळयेच्या विरोधात 61 कागाळी आशिल्ल्यो. आता ह्या टोळयेक ताब्यात घेतिल्ल्यान कागाळदारांक न्याय मेळ्ळा. हरियाणा पोलीस आणि अबकारी खात्यान गुरुग्रामात एका सोऱ्याच्या दुकानाचेर धाड घालून 42,000 बाटल्यो जप्त केल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो बाटल्यो वट्ट 10 करोडाच्यो आशिल्ल्याचें कळटा. हरियाणात आतां मेरेनची ही सगळ्यात व्हड कारवाय म्हूण पुलिसांचें म्हणणें. HPV व्हायरसाक लागून राज्यात दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सांपडटात. फाटल्या 5 वर्सांत म्हळ्यारूच 2019 ते 2023 मेरेन राज्यात वट्ट 527 गर्भाशय कॅन्सराचे दुयेंती सांपडल्यात. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. डिसेंबर महिना लागलो तरी अंदू दिवचलच्या बाजारात अजूनही अपेक्षेप्रमाण कंदमुळां विकपाक उपलब्ध जायनात. आडवेळा आनी उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून अंदू अळूची माडी, सुरण, रताळी आनी हेर कंदमुळांच्या पिकाचेर परिणाम जाला. देखून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. तमिळनाडूच्या कुड्डालोळात मंगळारा पावसान अचकीत हजेरी लायली. अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची मातशी गैरसोय जाली. रस्तोभर उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ जाली. पूण पावसाक लागून शेतकारांनी मात खोस उक्तायली. मजगतीं अंदू पडपाक जाय तितलो पावसाची नोंद जावंक ना म्हूण थळाव्यांचें म्हणणें आशिल्लें. देखून पावसान हजेरी लायिल्ल्यान थळावे धादोशी जाल्या.
दात जर दिसपट्टे साफ दवरत जाल्यार काळजाचें दुयेंस वा डायबिटीस वाडपाची शक्यताय खूप कमी. दोतोरांच्या म्हणण्याप्रमाण चडशे काळजाचें दुयेंस दात साफ न दवरिल्ल्यान जाता. कित्याक खाले उपरांत रोखडेच दात ब्रश करचे, कसले बारीक कुस लेगीत दातात शिरकून उरले जाल्यार ते मोठ्यार पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत चडशे आदले लोक मातयेपासून तयार केल्ल्या वस्तूंनीच आपले जेवण रांदताले. तशेंच रगड्यार, फातरीर रुचीक हुमणाचें वांटण लेगीत करताले. हातूंत हुमणूय रुचीक जातालें आनी लोकांक कसलीच दुयेंसांय जायनाशिल्लीं. पूण काळा प्रमाणें सगळें बदलत गेलें. आतां रगड्याची जागा मिक्सरान घेतली. दाती तर फक्त गांवगिऱ्या वाठारांतलींच लग्नाक वेळार पळोवपाक मेळटा. शहरांत तर ह्या वस्तूंची फकत नांवां उरल्यात आनी खंयचे कडेन कांय ना. धोंडीराम पवार फाटलीं 50 वर्सां जालीं मडगांवच्या पोरण्या बाजारा कडेन पारंपारीक रगडे, फातरी, दाती तशेंच हेर वस्तू तयार करता. आंगार टॅटू काडप जिवाक धोक्याचो थारू येता. आंगार टॅटू काडिल्ल्यान कॅन्सरूय जावं येता. आजकाल तरणाटी भुरगीं आंगार टॅटू काडटात आनी उपरांत ताचो परिणाम वायट जावं येता हें तांकां खबर नासता. देखून टॅटू काडप टाळचें अशें आवाहन दोतोरांनी सगळ्या तरणाट्या पिळगेक केलां. भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात. आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता. हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो. तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात. हालींसराक भारतात तरणाटे भुरग्यांक डायबिटीस वाडपाचें प्रमाण सांपडपाक लागल्यात. इतल्या कमी पिरायेचेर डायबिटीस सांपडप ही चिंतेची गजाल थारता. हें सगळें अवलंबून दिसपट्ट्या आहाराचेर आसता. भुरगे भायलें खाण खातात आनी उपरांत तांकां तें माल थारता. तेलाचें खाण खावप, व्यायाम ना, हें सगळें जर वेवस्थीत नियंत्रणांत दवरत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता.